मुख्यमंत्री गेल्लो पणजे बाल शिक्षण अधिवेशनात। थंय पत्रकार दोळ्या मुखार दिसले आनी तो अधिवेशन आनी टिचरांचो विशय सोडून कोळसो, मिडिया आनी एक्टिविस्टांचेर पावलो। बाल शिक्षण अधिवेशनात हे मुख्यमंत्र्याचे भाषण। वीज निर्मिती करतलो जाल्यार कोळसो लागू वापरतले, कोंट्री वापरतले, खंयच्यान आयलो तें म्हत्वाचें। हांवें इतलें एक्सप्लेनेशन तांच्या दिलें, पॅडां काडून बरोवपाक लागले। ते पॅडाचेर कितें बरयतलें आयकून घेवचें ना, ताज्या कानार पडटा ते शब्द बरयतले आनी तितलेच छापतले म्हणटा, तांच्यांनी पयलीं आयकून घेवंक जाय। त्यामुळे कोळसो मनशाक चुकोवपाक येना, इच्छा आसली सुद्दां जाल्यार म्हाकाय दिसता। हांव आतां साखर खायना, तरी सुद्दां केन्ना केन्ना मातशी खावची पडटा म्हाका, किंवा जें अन्न खाता तातूंतल्यान थोडी साखर आंगान वता। डायबिटीक आसल्यामुळे म्हज्या तब्येतीक ते बरोबर न्हय। त्यामुळे जेन्ना कोण म्हणटा आपूण कोळशाक विरोध करता, हांव कोळशाचे पोल्युशनाक म्हणना, कोळशाचे ट्रान्सपोर्टेशनाक म्हणना, कोळशाक विरोध करता म्हणटा पळय, त्या मनशान पयलीं वीज वापरपाची भारतांत बंद करूंक जाय, कोणूय आसूं तो। कांय सुवातींनी राष्ट्रगीताक मान दिवंक उबें रावप ऐच्छीक करपा विशीं सुप्रीम कोर्टान निवाडो दिला तो खंय सारको न्ही। पण सगळ्याक फुडें तूं विनंती कर राष्ट्रगीत गावच्या पयलीं की सगळ्यांनी राष्ट्रगीताचो मान दवरपाक उबो रावचो। उबो रावूं नये म्हणून बंदी ना न्ही। तो जजमेंट कितलो बरोबर हांव हातूंत वचना, म्हाज्या हिशोबान अत्यंत चुकीचो जजमेंट आहा। दॅट जजमेंट कोणे तरी म्हणला, अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या चीफ जस्टिसान एकदां म्हणलें की आमी दिता तो निर्णय बरोबर आसा म्हणून आमी डिवायन न्ही, जाल्यार आमी वी आर द लास्ट ऑप्शन म्हणून तो निर्णय डिवायन। अदरवायज आमी कितें तो निर्णय बरोबर आसता असो न्हय, तो चुकूंक शकता, पण तो अंतीम निर्णय कित्याक जाता कारण आमी अंतीम आहा, आमी खूब एक्सपर्ट आसा म्हणून तो निर्णय बरोबर जाता असो न्हय। शेवटी कोणे तरी लास्ट जावचें पडटलें, कोणाचो तरी निर्णय फायनल जावचो पडटलो। त्या हिशोबाच्यान तो निर्णय फायनल आसा। इट नीड नॉट बी करेक्ट जजमेंट, हें अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाचें हाणें म्हणलेलें आहा। तेंच एप्लिकेशन गोंयच्या इंडियेच्या भारताच्या सुप्रीम कोर्टाक लागूंक शकता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष कुटवळकार।